गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. आज आमी मुद्दाम कलंगूट ट्रॅफिक सेलान येयल्ले. ट्रॅफिक सेलान येवपाचें कारण म्हटल्यार काल एक रेंट कार असोसिएशन आहा पळय तेंच्यांनी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पणजे गेल्ले काल ते, आनी तेंच्यांनी थंय सराक रिक्वेस्ट केल्ले की थोड्यो गाडयो टॅक्सी गाडयो त्यो नंबर प्लेट पलटी करता खंय आनी भाड्याक दिता सेल्फाक. सराक आमी तेवूय सांगलें टिचरी मातशें तुमी लक्ष मारचें म्हणून, कित्याक हो असलो इल्लिगल धंदो आमी गोंयकार जाल्यार कोण करचेच ना. नीज गोंयकार कोण आहा तो असलो धंद्यान पडना. दुसरें पयर कालूय हांवूय उलयल्लो रिगार्डींग आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम. तेणी म्हटलेलें की टॅक्सीकार त्या ताती दिता पळय भांगराचे ते कोमीत मारूंक सोदता म्हणून. सर ते आमी मारूंक सोदिनाय पळय. हांगासर आतां एक घेवन रावल्या पळय ट्युरिस्ट पळय कितें करता ते इवन गोंयांत. तो आसा पळय आनी एक पळय हांगासर हेवूय नांव पिड्यार करता. हें आमी हाडूंक ना, हें पळय इन गोवान हाडला. तो आसा पळय हांगासर आनीक आसा पळय. हांगा ट्युरिस्ट कितें करता पळय भायर फॉरेनरांक घेवन आमच्या हितून धंदो पाड, हितून गोंयचें नांव पिड्यार जायना. प्लस हितून पळय ट्युरिस्ट येता रेंट कार घेवन चोरून वयता. हें नांव कोण पिड्यार करता सर? टॅक्सीकार. हे सगळे टॅक्सीकार नांव पिड्यार करता. हें पळया तुमी कोण नांव पिड्यार करता ते. टॅक्सीकार सर आमी आसा पळय, हांव नीज गोंयकार टॅक्सीकारांचें उलयता तुका. आमकां ती गोल्ड कोमी पळय आसा न्हू भांगराची अंडी दिता म्हणटा न्हू, तिका मारपाची ना. कित्याक ही कोंबडी आमी केन्नाच्यान पोशीत येयल्या. आतां कोण मारूंक सोदता ते तुमी सोदून काडचे. कित्याक ती भांगरा दिवपाची अंडी आसा पळय ती आमी भांगरा खावंक जाय म्हणून आमी रावता तिका, म्हणून आमी तिका मारूंक सोदिना. आतां तुमचे हितून म्हणटा लोक आमकां ट्युरिस्ट विचारता अभी क्या गोवा में क्रायम रेट बढ़ गया काय विचारता. आमी कितें सांगपाचें सर तेंकां? आमी तरी आतां समज सांगता तेंकां ना तिथं उतना न्ही क्रायम रेट कम है अशें सगळें सदांच कितलें वाट म्हणून सांगतले ना. म्हणटा कित्याक आमकां टॅक्सीकारांक एवरी टायम कितें लास्ट हाडटा आनी तुमी टॅक्सीकारांचेर सोंपयता ते की बाबा टॅक्सीकार म्हणून. पूण कितले म्हणून तुमी आमकां ब्लेम करतले? त्या खातीर आमी कालूय एक रिक्वेस्ट केलो, आज परत एक रिक्वेस्ट करता तुका. जाय जाल्यार आज जोडटा तुका की ती आमची 3 म्हयने जाले मिटींग तुमी आपयता म्हणटा ती अर्जंट आपय. सीएमाक आमी गेल्ले हांगासर सांखळे गेल्ले आमी रवींद्र भवनान मेळपाक रिगार्डींग आमकां बाबा आपय म्हणून. थंयसरूय आमकां तेणी अपॉयंटमेंट दिता सांगलें, अजून मेरेन अपॉयंटमेंट जायना. म्हाका दिसता म्हयनो जातलो दिसता. म्हळ्यार आमी कोणाच्या दारोदारी हिंडत रावपाचें आनी धंदो केन्ना करपाचो आमी? आतां सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा. त्या खातीर एवरी टायम जर आमकां टॅक्सीकारांक ब्लेम करपाचें मातशें तुमी सोडा. तूं एक बरें म्हणटा की आमी टॅक्सीकार एम्बेसेडर म्हणटा, आमकां बरें दिसता तुवें अशें म्हणटा म्हणून. बट जशें जशें तूं एम्बेसेडर म्हणटा तशें आमची एक मिटींग अरेंज कर न्हू. तुमी सांगला सीएमाक आपूण उलयला म्हणून एक मिटींग जाता तितल्या बेगीन अरेंजमेंट करचें आनी एवरी टायम टॅक्सीकारांक ब्लेम करपाचें मातशें तुमी सोडून दिया. थँक्यू. अशें आनी कितें परतें उलोवंक मेळटा. प्लस आयज आमी परत आनी एक PI सराक मेळोंक गेल्ले. PI पणजे गेला कामाक लागून. म्हणजे तेंचे PSI आहा तेंकां मेळ्ळा आमी. कित्याक लागून मेळ्ळा की आमी ह्या दिसांनी रातचे थंय पळयता जाल्यार रातच्यो गाडयो सगळ्या कोणाक एपाक चलता त्यो गाडयो, कोणाच्यो आनी कसल्यो गाडयो पांयार पांय उडोवन थंय न्हिदता. रातभर न्हिदता बोडके वाडा कडेन ते हांगा सुद्दां पार्किंग करून गाडयो. थंयसरूच हागता, थंयसरूच मुतता सगळे. इवन कपेला कडेन सुद्दां जाता. सांता थंयचे कपेल आसा पळय थंय सुद्दां गाडयो सायडीक लायता, पांयार पांय उडयता आनी गाडयांनी न्हिदता. तांकां गाडी कितें ती म्हणटा ती खबर ना. गाडी म्हणटा एक लक्ष्मी. थंय स्टेरिंगार पांय उडोवन न्हिदपाच्यो गाडयो न्हू त्यो. एक गाडयेक रिस्पेक्ट आसता. कोणूय लक्ष्मी पुजा करता पळय आमी त्या गाडयेची आनी हे थंय येवन पांयार पांय उडोवन न्हिदता थंयसर. त्या तेवूय सांगला सर ते नो पार्किंगाक गाडयो लायता आनी रातभर न्हिदता. आनी सकाळीं फुडें उठटा आनी अशें आमच्या हॉटेलाचे जे भाव आसता थंय सकाळीं कावळो गू हावच्या पयलीं येवन नंबराक रावता ते. हें सॉरी म्हणचें पडटा म्हाका, अशें म्हणचें पडटा आतां. कित्याक ते येवन थंयसर रावता किंवां आपूण केन्ना सुट्टलो काय म्हणून. थोडे रातचे भाडें करून थेयल्ले आसता जाल्यार हे सकाळीं येता आनी अर्दे रेटीक तांकां भाडें घेवन वयता. खातीर आमी सांगलां तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन घे म्हणून. ओके चल थँक्यू. आमी आयज हांगा ट्राफीक सेलान येयल्ले आसा. फर्स्ट थींग म्हणजे कलंगूट. फर्स्ट थींग म्हणजे आमी सकाळ फुडें ड्रायव्ह केल्ले आसा. जे गाडयो येवन जे बेज म्हणून किंवा एग्रिगेटर्स किंवा गोवा बाकीचे कसले आसूं जे येवन पार्किंग करून रावतात आनी मोस्टली ज्या जाग्यार पार्किंग करता त्या जाग्यार नो पार्किंग म्हणून बोर्ड लायिल्ले आसा. आमी सराक सांगूंक येयल्ले हांगा PI सराक. सो PI सर आमकां मेळोंक ना. सो PSI तेंचे बाकीचो स्टाफ आसा तेंचे कडेन आमी सबमीट केल्लें आसा एप्लिकेशन की तुमी ड्रायव्ह करचो. निदान दिसाक 2-3 फावटी तरी ड्रायव्ह करचो. आनी ज्यो गाडयो आसा त्यो खंयच्योय आसूं, GA03 आसूं, 6 आसूं, 8 आसूं, 4 आसूं, 5 आसूं, वॉटेवर जे गोवान रेजिस्टर आसा पळय त्यो अननेसेसरी येवन पळय स्टे करता तांकां तुमी ताळो वयचो. तूं कलंगूट तूं कितें म्हणूं सोदता हेजे बद्दल? एक्चुअली कलंगूटच्यात आमी सगळे चडशे हांगासर आहा ते कलंगूटचे. आतां समज आमच्या हॉटेलांत दिसाक आमी 3च गाडयो सुट्टा.
मानशी 3 गाडी सुट्टा आनी बाकीचे सगळे रुमा ते आनी कोणूच घेवन वयता भलत्यो टॅक्सी येता आनी घेवन वयता तांकां आतां कितें म्हणल्यारूय ते आमच्या फॉल्स हें घालता कंप्लेन घालता पुलीस स्टेशनाचेर दाम्या सांगता पळय आमकां गाडयो मरे त्यो सगल्यो हांगा स्टे पळय करतात त्यो काडटा आनी एअरपोर्टार सोडून येतात इवन ते गोवा मायल्स एअरपोर्टाचेर तांकां कावंटर आसा थंय सुट्टात त्यो पूण हांगा येतात आनी स्टे करतात आनी ते 50-50 रावतात तेंचे कडेन ग्रूप आहात त्या ग्रुपाचेर 50-50 ते रिटर्न व्हरतात सपोज ते 1000 आमची रेट 1,500 आहा जाल्यार ते 1000 भाडें करता आनी 500 तेका आनी कोणा 500 दुसरे गाडयेक दिता आनी ते भाशेन ती भाडी व्हरून ती आमची वाट लावन उडयलेली आहा हेका लागून चड आमचो बिझनस कवर जालोलो हे 50-50 हे ग्रूप पळय जाता न्हू ते ग्रूप पळय तेंचे कितें तरी एक्शन घेवपाचें ते हेजेर आनी ते बॉन उडोवंक जाय ग्रूप तांकां दवरूंकूच जाय तेका लागून आमचो बिझनस नाल्यार आमी बिंदास सगळ्यो गाडयो आमच्यो सुस्तेगाद सुट्टेल्यो हेंका लागून आमचें पाड पडलेलें हांगा कालांगूट सारकें कवर जालेलें आहा एक भाडें मेळना आमकां आतां सकाळीं हांवें तर 5 गाडयो तांकां सांगले वचपाक ते गेले 50-50चेर येयले हांवें धांवडायल्या ते गॅस्टां बॅगां घेवन चलोन ते 300 मिटर चलोन गेले तांकां सांगलेलें एकदां मायकल लोबन आमकां सांगलेलें 3 किलोमिटर भायर तेंच्यांनी येवन वचचें म्हणून तर आमी तांकां सांगता तुमी 3 किलोमिटर ते थिंगाच रावता गोवा मायल्स काल म्हाका एकलो सांगता भितर हॉटेलान येयला आमी कंप्लेंट करतले तुजेर आमकां धांवडायशी लागला भितर घेतलेली गाडी भायर घे म्हणल्यार कोच आयकना आपूण पुलिसांक आपयता म्हणटा हे आमकां असले धमकी दिता म्हणजे आमी कितें करपाचें आमकां बिझनस करपाचो आमी गो दिवन जीव दिवपाचो आनी मरपाचो इतलें सांगा आमकां हें हांव सरकारा कडेन मागणी घालतां आयकोचें आनी आमचें घेवचें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर